दोन्ही वार कशी पुणी हसून काण गेले. हंगात चरडुवांक परीक्षेक लाटो. तशी पैर मेगेल कझिनाले एकलेले उल्लेत आशिलो. ती ಒಟ್ಟು परीक्षा म्हणून भिवून बसल्या. लाईफ इज एक्झाम, इट्स अ चॅलेंज, यू हॅव टू फेस इट, गो स्टडी, वर्क हार्ड, नो गेम्स, नो टी व्ही, नो ऑर्कुट अशी पुरा जारीतलं सजेशन हांवें दिल्ली म्हणया. जाल्यार ते फॉलो करचे कितले कश्ट म्हणून म्हाका गोत्तस. घंटे घटल्यान रात्री पाळी रे हांव हांगा बसून ऑर्कुट करचे पळयल्या रे. कोणाकय दिसची वय वो गुरकागिरी करच्याक हें ऑर्कुट वेबसायट गी 30-40 BDA अलॉटेड साईट म्हणून. ही त्यामुळे आजकाल साईट भितर घालतले जण खंडापटे जाल्ल्यान ती फरडी मारता आमी खंय खंय पावता आसा ती. एग्जामा विशयार येवया. हें एग्जाम म्हणटाना म्हाका मेगेल कॉलेज लायफ उडगास येता पळया. भयानक दीस ते. वॉट इज द युनिट ऑफ पॉवर. अरे हे प्रश्न गी उत्तर गी म्हणून कळना मुरे. आय मीन वॉट, किलोवॅट, मेगावॉट इज द युनिट ऑफ पॉवर. वॉट नॉनसेन्स. वापस तेंच कसले निमगुचे. वॉट इज द युनिट ऑफ पॉवर. हें पॉवर म्हणटाना ताजे वयर 2 घंटे उरलो बसयत गी म्हणून. केदां एग्जाम वाजूच्या बसताना पॉवर कट जेवचे स्वाभाविक तें. मंगळुराचे हांकां करेक्ट कोत्त आसता. तशी हांव हें कशी उडगास दवरचें, हाऊ टू मेमोरायज अशी पुरो हांव एक थिंक करता आशिल्लो. आनी ते म्हगेले कजिनाक स्वल्प शिकयता आशिल्लो. पॉवर इज इक्वल टू VI. P इज VI. सो तूं अशी उडगास दवर. पॉवर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट and V is IR. So very important relationship. Substitute करताना P is equal to I squared R. अशी इतलं उडगास दवरून घे. एग्जामान तुका सुलभ जाता म्हण. ती म्हणली ना बा म्हाका हें पुरो विसरून वचचे चान्स आसा म्हूण. जायत गो म्हणून हांवें तिका एक रायमींग अशी एक हें सांगलें. अशी उडगास दवर. ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार, पॉवर इज इक्वल टू I squared R. ही एग्जामा गेल्या फुल्ल टेन्शनार कसं की बरोवन आयल्या. हांव म्हणलें तुका उडगास आयली गो तें म्हूण इक्वेशन. ती म्हणली ना रे ना, फुल्ल टेन्शन आशिल्लें, एग्जाम खंडापटे कश्ट आशिल्ले, पद्य उडगास करूं पळयलें आनी हांव अशी बरयलें. म्हणलें कशी उडगास केली तुवें सांग पळोव. हांवें म्हणलें ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार, हाव आय वंडर वॉट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाय, पॉवर इज इक्वल टू V स्क्वेअर्ड I. घे सत्यानास. कसं की उडगास करून सांगल्यार तिने इक्वेशन पुरा हें करून दवरला. ते आयन्स्टायनाला आत्म, न्यूटनाला आत्म पुरा उमती निद्दल गी म्हणून. आनी केला उपटी वैवा आसता आमकां बेजीक इलेक्ट्रिकल मशिनरी लॅबोरेटरीसांत. AC म्हळ्यार कसं न्हय, DC करंट म्हळ्यार कसं न्हय म्हणून ಒಟ್ಟು कश्टार घालता पळया. AC नातील लॅबा बसून ಒಟ್ಟು हूम देवचे आमी. एक पटी तशी जाल्या मेगेल एक फ्रेंडाका लेक्चरारान निमगिले हाऊ डू यू स्टार्ट अ सिंक्रोनस जनरेटर म्हणून. हाणें सूर केलें पळया म्हणून. ताका बोडून जालें. स्टॉप स्टॉप म्हणलो. ओ म्हणून अगूर बंद केलें ताणें तेगेलें कर कर. अशी पुरा इंटरेस्टिंग स्टोरीज जाता आसता कॉलेजा आसतना. फुडली दीस ते दोस वेर द डेज. आज सबा हें फिजिक्स मॅथ्स कसाने बोडा वचना. आनी क्लास मेगेल कझिन स्वल्प लूटी चड म्हळ्या तागेला आनू भारी कुशेर सांगता. मेगेल चरको धांवच्या खेळच्यांत भारी हुशार, शिकच्या चिक्की मागशी पळया म्हूण. विशय कसन म्हळ्यार ह्या चरक्यान पास जाल्ल्या रे स्कूला मास्टरनी पुरो वयर पडलेले म्हण की खंडापटे लूट बा. तशी तागे लुट पयर अशी मॅट्रिका विशयान तशी उलयत आशिल्लो. लास्टाक आमी दोग जाणांनी उलयता हें कन्क्लुजन आयली आमी. After a long consideration, we came to a conclusion that Indian matriculation examination is the botheration of younger generation. To write an application to the Minister of Education for the cancellation of examination, whose main occupation should be cultivation. English is a funny language. Exam दिया, चंदू करून वाजून प्रिपरेशन करून दिया. सगळ्यांक हांव ऑल द बेस्ट म्हणटा. वेंकटरमणाल प्रसादू, निडलारी
आणि तशी एग्जाम पेपरा वयरी लावच्या विसरू नका ती. ताजे नंतर रिझल्ट, फर्स्ट क्लास, रँक, CET, ॲडमिशन, इंजिनियरिंग, फार्मसी म्हूण वपास करकर आशिल्ल्याची गोत्त आशिल्ली जन सांगता ती कष्ट मनशायान अशी रुक्का येतवा म्हणून. कसं कष्ट म्हणून लेखून अशी तुमगेले प्रयत्न करता वचा. कर्मण्ये वाधिकार असते मा फलेषु कदाचन. रिझल्ट म्हणटाना म्हाका म्हगेल्या आज्याल उडगास येता. आज्याक हांव वचून सांगचें आशिल्लें, आज्या हांव फर्स्ट रँक आयला म्हणून. तागेल रिप्लाय अशी आसतलें, खाली फर्स्ट रँक आयल्या पावना, पास हय जाव करे म्हणून. एक फ्रेंडाक पास व्या म्हूण निमगिल्ले रे कन्नडान तो सांगतालो ना पास म्हळ्यार हांव पास म्हूण लेखलें रे चूक जातली. तो हांव ना पास फैल म्हूण सांगता आसता. तशी आयची जी किपरडी दिगी चली. तुम्ही एग्जामा वाजूचे आसा, रेडिओ बंद करा आणि बुका वयर ध्यान दिया. ऑल द बेस्ट टू यू ऑल. डू वेल. बाय.